आमी जाता तितले इवन ब्लॅक स्पॉट्स आहात ते हांवें दोनदा सेफ्टी कावन्सील मिटींग घेवन ऑलरेडी आदेश दिल्लो आसा PWD बाकीचे एजन्सीज ते ब्लॅक स्पॉट्स काड म्हणून खंय जाता ते जाता तितले बेगीन ते काडटा ते स्पॉट. कितले आसा? इट इज मोस्टली ड्यू टू ओवर स्पीडिंग वॉट इज हॅपनिंग. इट इज नो अदर रिजन. ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्रायव्हिंग आणि इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द रोड. अंडरस्टूड न्ही. मागीर कितें करता कितले आहे असे ब्लॅक स्पॉट म्हटलं पळय हियरिंग नोव्हेंबरांत केल्ली. आउटकम कितें आयलें सर? ब्लॅक स्पॉट्स इतलेशे आसा. I don't have the exact figure because we have removed some of them. Latest तुका दिवपाक जाय जाल्यार. पूण in fact I am going to call again another meeting very soon of our safety council. Review घेवपाक खंयचे black spots काडला, which is in progress, and in view of new roads and new highways or new bridge being commissioned, तेही कॉज जाले म्हणजे ते बरे रोड म्हणून आनी स्पिडीन वयता म्हणून कितें करपाक जाता ते. पूण unless people themselves are responsible on the road, I don't think anything much can be achieved. We will be doing action on our part. I will tell them to be more strict. But is that enough? आता कॅमेरा सुद्धा बसोवपाचे. We are in the advanced stages of doing that. सगळे कडेन मागीर म्हणटले आमकां सगळे कडेन फायन येता म्हणून अशें जावपाक जायना. पब्लीक लोकेशन कशें आसा पब्लीक हियरिंग तितूनय कितें इम्पॉर्टंट लोकेशन आसा ब्लॅक हे आसा तितूनय कितें इम्पॉर्टंट व्हेरी डेंजरस एरिया आसा. Definitely आसा न्हू. Everywhere there are black spots. You have seen where in which are accident prone, they are called black spots as far as we are concerned. So that we are trying to rectify and bring about the changes in the road engineering so that those black spots disappear. पब्लीक हियरिंग घेतिल्लें पळय पणजे पब्लीक हियरिंग जाल्लें रोड एक्सिडेंट ताजेर कितें तुमकां आउटकम कितें आयला सर? कितलें जालां ते प्रत्येक डिपार्टमेंटा इम्प्लिमेंटेशनात ते गेल्ले आसा. एंड CMन आज सुद्धा सगळे याद केला. इट हॅज टू बी डन एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आमकांय ते नोबडी विल लायक सो मेनी एक्सिडेंट न्हू. इट इज अ मॅटर ऑफ ग्रेव कन्सर्न म्हणटात तशें. ऑलमोस्ट एवरी डे देर इज अ एक्सिडेंट. लिटरली वन पर्सन इज डायिंग. इज अ व्हेरी अनहॅपी स्टॅटिस्टिक्स म्हणटात तशें. Government is as much concerned. Yeah. So when taxi issue will be resolved? Taxi issue? Taxi issue is under resolution on a continuous basis. Which issue you are talking, I don't So know. every time that there is the clashes between that, every time the clash is going on in the the beach side, coastal belt, the Kalangut, every time there is a fight between the private taxi and Goa Miles. See, you know very well that certain people, they operate literally like, if I use the word, they don't like it. Means, what should I use? Like mafia only they operate. Unfortunately, I have to use the term. They don't want app taxi to survive or app taxi to fly there. We are being very strict. We have taken action म्हणून ते आता कमी झाला. पण तरी असं करतच ते. After some time it will die down. मला एक सांगा, now with मोपा becoming a reality, दाबोलीम एक टायमा म्हणटाले बंद जातले, वयल्यान फ्लायट्स इन्क्रीज जाला. दोनी कडेन सारखे जास्त लोक येवपाक लागिल्ले आसा, चड टुरिस्ट येवपाक लागिल्ले आसा. सो देर इज बिजनस फॉर एवरीबडी, ऑल द टॅक्सी ऑपरेटर्स. सो अननेसरी वाय द फायट. थोड्यांक ते मोनोपोली केल्ले जाय म्हणून ती झगडी जाता. अशें जावपाक जायना. आमी एप बेस्ट कित्याक करता, रिकॉर्डूय उरता, गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू येता आनी एक डेटा आमकां मेळटा. बाबा टू डू द फ्युचर प्लॅनिंग. दे डोंट वॉन्ट एनिथींग ऑफ दीस. आदले आपले घेवन बसपाक सोदता. पीपल आर सपोर्टिंग अस फुली इन दीस वॉट एप बेस्ड टॅक्सी आमी हाडटा म्हणून. तरी आसतना तांकां तेजी काळजी ना. But how long it will take, sir? Because every year Should we ask are. them how long they will continue agitating unnecessarily. मोपा टॅक्सी कितें जालां तुमकां? मोपा टॅक्सी It is in the advanced stage. The counter दिवपाचे ब्लू कॅबाचे. It is in the advanced stage. They also know it very well. Yeah.